म्हाका दिसता आमी काल अशेंच ह्याच टायमार हांगा बसून लायव्ह करताले त्या घडणुकेचें उजो लागतकीर आनी अकस्मात म्हाका याद जाता कोणी तरी म्हाका न्यूज रुमांतल्यान येवन सांगलें की आमच्या ऑफिसाच्या भायर धुंवर दिसता म्हूण. सो हांवें आनी खंय उजो लागलो तर मला आनी खंय उजो लागलो ना, हो तोच उजो ताजो धुंवर हांगा पावला. आनी देन आय थिंक एवरीबडी बिकेम पॅनिक्ड. सो जनरली तुगेले अशें पिल्ल्यान जर उजो लागलो जाल्यार पणजी पॅनीक जायना, पण काल म्हाका दिसता सांजे 5-5:30 मेरेन पणजी पॅनीक जाली आनी मागीर अख्खें प्रशासन जें आसा तें मोबिलायज जालें. सो दोन गजाली, एक उजो लागपा फाटलीं कारणां ही अजून स्पश्ट ना, आनी एक दुसरो उजो लागतकीर ज्या तरेन प्रशासनान ताका रिस्पॉन्स दिलो तो, ह्या दोनूय गजाली वेल्यान सुरवात करया. हांव सुरवेकूच आमचें फायर डिपार्टमेंट जें आसा, फायर एंड इमर्जन्सी, तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय. कारण कालची जी दुर्घटना आशिल्ली म्हणजे खूब कितें घडों येता आशिल्लें, पूण तें सगळें कंट्रोलान हाडलें. अशे परिस्थितींत की फायर आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन ज्यो आमच्यो आधुनीक आर्विल्ली जी हें जाय साधन सुविधा जाय त्यो ना आमच्या कडेन. 1-2 हांच्या कडेन म्हाका दिसता एरियल लेडर एक सावथान एक नॉर्थान आसा आनी बाकीच्यो आमच्यो हे सगळे गाडयो. पूण अशे परिस्थितींत फायर ब्रिगेडीन जे तरेन काल काम केलेलें आसा ते खरेंच म्हळ्यार तोखणाय करपाक जाय, तांच्या कडेन फॅसिलिटी नासतना सुद्दां. दुसरी गजाल, हांव आतां ह्या विशयाचेर उलयतालो, कालच्यान चालू आसा कोणा कडेन उलोवप, तातूंतल्यान एक गजाल लक्षांत अशी येयली की इंडस्ट्रियल एरिया भितर एक अंडरग्रावंड तुका पायपलायन आसपाक जाय जी इमर्जन्सी वापरा खातीर आनी डेली युजा खातीर वापरूं येता अशी, जाका हायड्रंट सिस्टम अशें म्हणटात खंय ते. सो हांवें ते चवकशी केली जाल्यार आमच्या खंयच्याच हितून ना ती इंडस्ट्रियल हितून. सो असो एक हें आसा की ज्या जाग्यार कांय फायदो ना आमच्या पॉलिटिशियनांक, त्या जाग्यार ते कांय फॅसिलिटी करपाक सोदिनात. आतां हितून जर कसले कॉन्ट्रॅक्ट आनी कितें आशिल्ले जाल्यार ते करपाचें. ही सादी गजाल ह्या सगळ्या आमच्या इंडस्ट्रीन गोंयान ज्यो आसात तांकां सेफ्टी खातीर ही गजाल आसपाक जाय आशिल्ली. कारण काल फायर ब्रिगेड जेन्ना जाग्यार पावली तेन्ना थंय कंपनी कडेन जी आशिल्ली हें यंत्रणा ती कमी पडली आनी ती फायरान हें जाल्ली काल काबार जाल्ली. सो अशे परिस्थितींत उदक जाय आशिल्लें, फोम जाय आशिल्लो. सो उदका खातीर टँकर भायल्यान मागोवचे पडले. उदकाच्यो ज्यो फायर ब्रिगेडच्यो गाडयो आहा त्यो मडगांव, कुडचड्या, सावड्डेच्या सगळ्या कडल्यान मागोवचे पडल्यो. सो फायर ब्रिगेडीन आपलो पूर्ण प्रयत्न केलो, पूण सिस्टम जी आसा नेवी आयली, एमपीटी आयली, एरियल लेडर व्हेलो फायर ब्रिगेडीन एरियल लेडर व्हेलो आपलो, फोम वापरलो कारण उदकाच्या हातूंत खंय ती आनीक पसरता उजो. सो फोम वापरलो. सो ह्या सगळ्या हेतून म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडीन जें काम केलां काल, आनी सुदैवान भितर जिवीत आनी जावं ना कालचे घटनेन, पूण हे कालची घटना जी आसा ती अलर्ट करपाची आसा. आनी आमकां इंडस्ट्रियल सेक्टरान ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आमच्यो आसात तातूंत हायड्रंट सिस्टम जी आसा जी इमर्जन्सी वेळार पाणी वापरपाक जाय. कारण काल प्रचंड हाल जाल्यात. टँकर भरून हाडल्या उपरांत तो जो हे आसता फायर ब्रिगेडची गाडी आहा तातूंत उदक रिफील करता, इतले हाल जाल्यात. हे पळयल्यार जाल्यार फुडले केन्ना अशी दुर्घटना घडल्यार ताका सामोरे जावपा खातीर आनी ताका फेस करपा खातीर म्हाका दिसता की जे आमचे जी सिस्टम आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजालीचेर लक्ष दिवपाक जाय. पूण इतके जरी हांव सांगपाक सोदता आसलो तरी सुद्दां हांव अशें म्हणटा की फायर ब्रिगेडीक हेजे पूर्ण क्रेडीट वयता कालच्या घटनेक. अपुऱ्यो सुविधा आसून सुद्दां तांणी जीव तोडून सगळें काम केलें. किशोर, कितें शिकले आमी कालची घडणुकेंतल्यान? आय थिंक म्हाका दिसता प्रत्येक हातूंतल्यान लर्निंग आसा. सुदैवान कोणाक कांय जालें ना हें म्हाका दिसता म्हत्वाचें. कारण तो धुंवर कसलो, तो धुंवर केमिकल टॉक्सीक कितें हें म्हाका दिसता आमी तेन्ना धुंवराची लोट पळयल्या तेन्ना कांयच कोणाक खबर नाशिल्लें. सो देर वॉज कंप्लीट अनसर्टनिटी ऑफ वॉट इज हॅपनिंग. आनी एक गजाल तर क्लियर जाली की उजो पालवतलो केन्ना हाजीच कल्पना कोणाक येनाशिल्ली. कितें शिकले आमी कालची घडणुकेंतल्यान? प्रमोद, पांडुरंगान सांगलें तशें काल ज्या पद्दतीन म्हणजे आतां पर्यंतच्या इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा इन्सिडंट वायज हो कालचो जो आगीचो प्रकार घडलो इज द बिगस्ट इन्सिडंट. आतां सुदैवान तितून जिवीत हानी जावना हें नशीब म्हणपाचें आमचें. पूण इन्सिडंट वायज फायराची व्याप्ती जर आमी पळयली जाल्यार हो सगळ्यान व्हडलो फायर इन्सिडंट म्हणून तेची नोंद जातली. कितें शिकलें अशें जर तूं म्हणशीत जाल्यार हेतूंतसून आमी कांय शिकोंक ना. कारण जेन्ना आयच्या रावंड टेबलाक ह्या फायर इन्सिडंटाचेर चर्चा करपाचें थरलें तेन्ना मातसो म्हटलें एक नजर मारया की बाबा हें कितें. कालची जो युनीट जाका काल जंय हो डिझॅस्टर जालो तो युनीट हो पियर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतलो सेकंड लार्जस्ट युनीट आफ्टर कायनेको. 19,000 स्क्वेअर मिटरान ती फॅक्टरी आसा. आनी
ती फॅक्टरी म्हणटा ती सारकी आधुनीक पद्दतीची, म्हणजे फक्त पेंट्स न्हू तर वेगवेगळे कोट जे असतात, कमर्शियल कोटिंग बिटिंग जे असतात ते सगळें उत्पादन करपाची फॅक्टरी, आणि थंय व्हडा प्रमाणात केमिकल्स यूज जातात. आणि त्या केमिकल्साची कांय प्रमाणात जर हांवें इन्फॉर्मेशन काडलें जाल्यार हायली इन्फ्लेमेबल केमिकल्स ताचो उपयोग त्या सगळ्या मॅन्युफॅक्चरींग युनिटीन जाता. सो मागीर हांवें विचार केलो की जर थंय हायली इन्फ्लेमेबल आनी हेझार्डियस केमिकल्स जर यूज जाता जाल्यार त्याच्या खातीर सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स बाबा कितें घेवपाचे असतात. तर त्या उपरांत हांव डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन गेलो. डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन आमचो एक बेस्ट पैकी प्लॅन आमच्या वेबसायटीचेर आहा, डिझास्टर मॅनेजमेंट 2014. आनी तेतून केमिकल डिझास्टरा खातीर एक स्वतंत्र वेगळी यंत्रणा आसा. आणि त्या केमिकल याची यंत्रणा म्हणजे केमिकल एक्सिडंट रुल्स म्हणून आसा, त्याच्या अंडर ते रुल्स नोटिफाय झाल्या. आणि स्टेट क्रायसिस ग्रुप म्हणून आसता, त्याच्या नंतर डिस्ट्रिक्ट क्रायसिस ग्रुप. तूं जर तेंचे रुल्स आनी फंक्शनींग जर पळयशी जाल्यार तेंच्यांनी दर वर्सा कितें कितें करपाक जाय पळय ते सारकें मेन्शन केल्लें आसा. हे सांगता तूं हांसलो कित्याक? हांसलो म्हणजे आमी कांय शिकोवंक ना म्हणून. हय आसा सगळें. हय सगळें आसा. आमचे कडेन पुस्तकां आहात, पुस्तकां पण आमी ती पुस्तकां हातूंत लायनात. अजिबात हात लायना. स्टेट डिझास्टर म्हणजे तो पांडुरंगान तशें जेन्ना जेन्ना स्टेटीचेर कसलेंय डिझास्टर येवं, मागीर ती पावसान परिस्थिती येवं ना जाल्यार ह्या आगीचे उठ सूट बाबडे ते फायर फायटर आपलो जीव धोक्यान घालून थंय आपली सेवा बजयता. हांवें एक बदल पळयला, फायर फायटर, पुलीस, आनी जायना जाल्यार मागीर नेव्ही, एमपीटी, कांयच ना. म्हणजे तुका सांगता ज्या पद्दतीन आमच्या कडेन प्लॅन जाय पळय तो प्लॅन कांयच ना. फक्त केमिकल एक्सिडेंट जस्ट लोकांच्या म्हायती खातीर वॉज केमिकल एक्सिडेंटाचो प्लॅन आसा. एक दोन गजाली अशी कितें जाता तातूंत भितर ज्यो आमकां ह्यो जर आमच्यो इफेक्टीव आशिल्ल्यो, फंक्शनल आशिल्ल्यो जाल्यार काल आमकां बऱ्या पडटा आशिल्ल्यो ना. पळय एक म्हणजे तुज्या कडेन थंय एक परमनंट यंत्रणा जाय. त्या युनिटा कडेन पयलीं स्वताची यंत्रणा जाय. ती युनिट आमच्या स्टेट हेचेर डिपेंड रावंक शकना. कारण ज्या पद्दतीची केमिकल्स थंय यूज जाता त्या केमिकल्साक आवर घालपाक तेंच्या कडेन सगळी यंत्रणा जाय. ती यंत्रणाच तेंची त्या आगीन फर्स्ट टार्गेट जाली. बेसिकली तूं फायर ब्रिगेडीक फोन मारतलो, फायर ब्रिगेड येतली, मागीर उजो पालयतली, इतलो टायमूच आसना. दुसरी गजाल आनी कितें इम्पॉर्टंट प्रमोद भितर की ज्या पद्दतीन तो स्मोक तयार जालो पळय तो स्मोक ते जर सगळे जर तूं केमिकल्स पळयशीत जाल्यार ते सगळे केमिकल डेंजर केमिकल तो सगळो स्मोक भायर सरलो. त्या स्मोकान तो जर तशा पद्दतीचो स्मोक आसलो जाल्यार तूं कितें जातलें आसलें तुजो विचार कर. म्हणजे आमची खंयचीच यंत्रणा थंय चलपाक शकनासली. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचेर तुमी परमिशन दिता सगळें बरोबर. फायर सेफ्टी आनी तेचे परिणाम हेचेर सिरियस आमकां विचार करपाकूच जाय. आनी ती यंत्रणा ही सज्ज आसपाकूच जाय. दुर्दैवान ती ना, पूण आमकां देवानूच वाटयलें म्हणपाचें. ह्या इन्सिडेंटा वयल्यान जर आमी शिकले जाल्यार बरें आसा, ना शिकोंक जाल्यार वी हॅव टू फेस. इंट्रस्टिंग मुद्दा. आमचे कडेन सगळीं टेक्स्ट बुक्स आसात, तांकां आमी वर्सभर हात लायनात, आनी जेन्ना परिक्षेचो प्रसंग येता तेन्ना आमी क्वेश्चन पेपर कठीण आयलो म्हणटात. सो ही आमची परिस्थिती कालची इन्सिडेंटांतल्यान. यू एग्री विथ दॅट? सी प्रमोद, आय कम्प्लिटली एग्री विथ किशोर ऑन वन काउंट दॅट आमी कांयच शिकोंक ना. कित्याक दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम असो हें जालो तो इन्फेर्नो. 2006 कुंदय बजाराचोच हें उजो लागून सारको काबार जाल्लो. तेजे फाटल्यान मागीर आमचें आतां इंडस्ट्रियल एस्टेटान खूब अशें हें जालें बारीक बारीक. इवन कुंकोळी इंडस्ट्रियल एस्टेट एक मनीस मेलो एमोनिया लीक जावन. डिसेंबरान आतां आनी एक लीक जाली आमची. पूण आमी कांयच शिकोकूच ना हितून भितर. आतां पळय दीस पेंट इंडस्ट्री इनवॉल्व्स तुवें सांगलां तशें सॉल्वंट्स आसता, तितून केमिकल्स आसता आनी मोठ्या प्रमाणान स्टोर केल्ले आसता. इट्स अ ह्यूज दीस थिंग. हॅव वी डन अ फायर ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट? सेफ्टी ऑडिटाचो एक प्रश्न हीच आसा आतां परते इंडस्ट्रियल इस्टेटान सेफ्टी ऑडिट करचें म्हणून सारकें टू अंडरस्टँड वॉट इज द सेफ्टी मेकॅनिझम्स पुट इन प्लेस बाय रिस्पेक्टीव इंडस्ट्रीज. केलें काय? आतां थोडे कडेन अशें आसा की ते हें आसता, हँड हेल्ड हायड्रंट्स आसता हें करपाचें. तुका सांगू किशोर, थोडे हितून तांकां खबरूच आसना ते कशें ऑपरेट करप आसता तें. सी स्टाफाची ट्रेनिंग. सो आनी कसलें फायर फायटींग? सो हू इज गोइंग टू चेक दीस? सो आमी तरी कांयच शिकोवंक ना. एटलीस्ट वी शूड हॅव put these mechanisms in place so that in this factory, if our factories and boilers or concerned authorities have gone and checked whether they are able to firefight this kind of a fire,
आता तुम्ही इतली केमिकल one thing is sure, if you have to prepare for the worst, this is what you prepare for. या And if you are not prepared for this, what are you prepared for? तू बारीक एक ते हँड घेऊन असलो उजो पालूंक शकत ना न्हू फायर ब्रोक आउट एट अराउंड 2:30 or 2:37 2:33 somewhere and they alerted the fire brigade half an hour later themselves मागीर तो वाढत गेलो मागीर फायर ब्रिगेड रिस्पॉन्स टायम आसा मागीर तेजे फाटल्यान तूं मागीर सपोज देर इज 1 hour डिले कितलो डॅमेज जातलो तुका दॅट मिन्स यू आर नॉट इन अ That is पोझिशन what we experienced yesterday. no? Yeah. So for the fire brigade to reach there, there was a 1 hour gap. Gap. It was, you can't call it a delay, but there was a gap. Yeah, response time. No? Yeah. There is a response time, Yeah. which was around 1 hour. Now, आता तेच्या फाटल्यान कितलो फुडें गेलोय that means this unit was not in a position to firefight. Even the basic start, the only good thing they did was to press the alarm button so that manpower could come out. Correct. And all 94 staffers were saved. Otherwise, थिंगा tragedy जावपाची, human tragedy. Secondly, when the fire escalated, आता थिंगा आमची एक हें आसा पळय इंडस्ट्रियल एस्टेटान तेकोन घरां आसा बी इट कुंकुळ्ळी बी इट वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट हिंगा पेल्यान देखून दोंगराच्या सकयल लकीली दिस इज इन द कॉर्नर प्लॉट कितलो डेंजर आसतलो आतां सपोज इफ दीस फायर हॅड टू एक्सकलेट डावन इन टू रेजिडन्सीज काबार जावपाचें आदी तुका इट वूड नॉट हॅव बीन कंट्रोल्ड दॅट इजिली सो ऑल दीस aspects of safety should have been factored in, no? And we need to think about it, and then तुझे ते हे म्हणतात ते disaster management plan has to factor in all these things, and then we have No, to the funny part is, or the tragic part is, it's incorrect to call it funny after what we have witnessed. It's absolutely. tragic. No, the tragic part is we have everything on paper. Yeah. It's not that we don't have everything. We know what to do. We know what systems we need in place, but they are not in place. I think the point that all of us are making here is, we know what we need to do, but it is not in place. Secondly, Pramod, paintaची जी industries आसा everywhere across India are highly prone to this kind of fire incidents. Like गेले फावटीक in July last year, होरा जाली होरान एकलो मनीस मेलो 23 people were बर्जर कंपनी पुनान जाली आतां पळय पुनान ऑन 31st ऑफ पळय आतां ह्या 31स्टाक जाली थिंगाय खूब अशें हें जालें सो वी नो दॅट these are prone to this kind of this thing we should have taken